प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची तिसरी चीट 7 ते 12 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं कोडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेयांतावन जेरुजाल्यासून इदुमियांतावन जॉर्दानाचे पेले थोडे थावन आनी थीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपूंज तो करतालो तें आयकून ताचेशी आयली. ते लोकांचे उरपोंजेक लागून ती आपणाक चिड्डून उडयत म्हूण आपणाक एक ओडें तयार दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सबार लोकांक बरो कोरी देखून वायटाकारां आसली तितली ताका हात लावन ताचेर पडटाली आनी मेळे आत्मे ताका पळयना फुडें ताच्या मुखार पांयां पडून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावन तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी शिवर्तमानान आयकता की जेजू साबाताच्या दिसा त्या देव मंदिरांत थंयसर वचोन आपल्या शिसा बरी तो दर्या कडेन वेता. आनी कित्याक तो देव मंदीर सोडून दर्या कडेन वेता? कित्याक जेन्ना आमी काल आयकलां शिवर्तमानान जेजू देवाचें उतर पडकोट करता, थंयसर एका मनशाक जाचो हात बरो नासलो ताका साबाता दिसा बरो करता. पूण हे जे फारिझेव आहात, हे धर्मशास्त्री आहात, ते जेजूचेर आड येतात. ते जेजूक जेशी मारपाक तयारी करतात आनी एके भाशेन ते जेजूक नाकारतात. आनी जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयिल्लो? तो देवाचें उतर परगट करपाक आयिल्लो. तो हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री ताका त्रास दिता म्हणून तो आपलें काम बंद करपाचो न्हय आसलो. तो आपलें काम करपाक, बापाची खोशी करपाक तो ह्या संवसारान आयलो. म्हणटच तो कितें करता? तो देव मंदीर सोडटा, तो देवस्थानांत आपल्या शिसांक घेवन तो एका प्रायर वेता, एका दर्या कडेन वेता. आनी लोक पळयता की जेजू देव मंदीर सोडून आपल्या शिसां बरी भायर वेता म्हणून ते पळयतात की तो दर्या कडेन आहा. लोक हजारांनी थंयसर येता आनी जेजू तांकां देवाचें उतर परगट करता. थंयसर तांकां बरें करता, खूब मिलाग्री करता. आनी चड करून ज्या लोकां मदें देंवचार आसा, ज्या लोकां मदें देंवचार तांकां त्रास करता, तांकां सुटका दिता देंवचारांतली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते देंवचार त्या लोकां कडल्यान भायर वेतात, ते म्हणटात एकराय उडीन आयज ते म्हणटात, तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत. भाव भयणीनो, देंवचार जेन्ना जेजू पळयता थंयसर तो आपले पदवेन तांकां भायर काडटा, तेन्ना देंवचार पासून एके म्हणल्यार व्हडल्या थाळ्यान बोबो मारून ते म्हणटात, तूं देवाचो पूत. आनी जेजू त्या वेळार सगल्या लोकांक बरें करता. भाव भयणीनो, आतां आमी 2000 वर्सां जावन जेजू ह्या संवसारान येवन मरोन परतून स्वर्गार वचून 2000 वर्सां जालीं. आमी कितले फाटी देवाचें उतर आयकलां, कितले फाटी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केला. पूण खरेंच आमकां जेजू देवाचो पूत? खरेंच जेजू आमचो सोमी आनी दोनी? देंवचार जेजूक पळोवन ते म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रूक देवान जेजून पेद्रूक आनी आपल्या शिसांक विचारलें, लोक म्हाका कितें म्हणटा? ते म्हणूंक लागले, तूं एक प्रवादी, तूं आयजाया, तूं जेरमाया, तूं एक प्रवादी, जॉन बातिस्त. आनी त्या उपरांत जेजू ताका विचारता, तुमी म्हाका कितें म्हणटात? आनी पेद्रू म्हणटा, तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. सिमियोन, जो आंकवार मोरियान जुझे जेजूक ल्हान आसतना देव मंदिरान वता, तो जेजूक पळोवन म्हणटा, बापा तुका अर्गां दिता, कित्याक तुज्या पुताक हांवें पळयलो. जेजूक ओकोता तो. ताजे उपरांत आमी पळयता की खूब लोक जे जेजूक ओकोलता की तो खरेंच जेजूचो देवाचो पूत म्हणून. कोण? नाथानियल. पूण जेजू म्हणटा, जेजू सायबा, तूं देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो,
आमी जेन्ना ह्या नव्या करारांत जियेता, जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलादार म्हणटा, खरें आमी आमचे भितर पवित्र आत्मा जियेता, तेन्ना हो पवित्र आत्मा आमकां सदांच दाखयता की देवाच्या उतरा वरवीं की जेजू जावन आसा देवाचो पूत, जेजू जावन आसा हांगा सोनी आनी दोनी आयज. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, हें देवाचें उतर फकत आमी कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा, खरेंच त्या उतराचेर आमी नियाल करून जेजू देवाचो पूत म्हणून ताचें उतर आमी पाळटा काय? भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी जी आयकता त्या वेळार आमी आमकांच विचारूंक जाय, खरेंच जेजू देवाचो पूत जाल्यार खरेंच हांव ताचें उतर पाळटा, खरेंच हांव ताचें उतर आयकता, खरेंच ताचें उतर हांव दिसपट्ट्या जिवितांत जियेता, तें उतर जिवन हांव तें जैतिवंत जिवीत हांव जियेता, आनी जैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक हांव वावुरता. हांव खरेंच भायर वता आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कितें लॉटरी लागता, आमची भुरगीं बरे भाशेन शिकतात, आमकां कितें जॉबान प्रमोशन मेळटा, वा कितें आमकां कितें बरें फायद्याचें जाता, आमी सगल्यांक सांगता आमचो बर्थडे जाला, आमकां बरें जालां, आमी सगल्यांक सांगता ही बरी खबर. पूण ही देवाची बरी खबर, जेजूची बरी खबर की जेजू खरेंच देवाचो पूत, ताणें आमकां जैत दिलां, ताणें आमकां स्वर्ग उक्तो केला, आमकां जैतिवंत जिवीत दिलां. ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता काय? आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, जेजू आमकां विचारता, हांव खरेंच कोण तुमकां? हांव खरेंच देवाचो पूत? हांव खरेंच तुमचो देव? हांव खरेंच तुमचो दोनी? हांव खरेंच तुमचो सुरवणदार? आनी खरेंच तुमी म्हणटात त्या भाशेन हांव तुमकां जातलो? भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत म्हणून आमी सगळीं जाणा देवाच्या उतराचेर बरयलां, तें पवित्र पुस्तकान बरयलां. पूण एकल्याक आमकां खरेंच जेजू आमचो देवाचो पूत, खरेंच तो आमचो सोनी आनी सुरवणदार, आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी खरेंच जेजू आमचो सोमी दोनी देवाचो पूत जाल्यार तर आमी ताचें उतर पाळुया, तें उतर आमी जियेया, आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत आमकां जेजून घडलां. जेन्ना जेजून कुर्सार म्हणलें, सगळें सोंपलें, तें आमकां आमच्या जिवितांत घडोवन हाडून आमी ताचे उतराचेर भावार्थ धरून तें आमी जिवीत जियेया, आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी आयजतान वावुरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांबाळयता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक